In the heart of Tilamola, faith and hard work walk hand in hand. Before the harvest begins, Bishop Simião Fernandes joins the parishioners in a moment of prayer, a prayer of gratitude and trust in God's abundant blessings. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी. 모셔나van nektai slagya dogante kansana mode kore samta tuyawasa 모셔나van nektai slagya dogante kansana mode Kore Santa Tuya Waso. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान एकठांय जाता तेन्ना जेजू सदांच आमचे बरोबर आसता आनी अदी करून आमी सांगात येवन कसलोय वावर करता तेय वावरांत जेजू आमच्या सांगात आसा. ताणेंच आमकां म्हणलां, म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूं नजो. आनी आमकां एक स्तोत्र सांगता, देव जोर घर बांदिना वावराड्यांचो वावर निर्फळ, बांदप्यांचो वावर निर्फळ. म्हणजे देव तर आमच्या वावरांत आमच्या सांगातान ना, आमच्या वावराक तितलो फळ मेळना. कांय म्हयने फाटीं आमी हें शेत वंपाचो लावपाचो वावर सुरू केलो. जेजूकूच सांगाता घेवन आमी ह्या वावराक कान मारलो आनी आज आमी हो वावर शेवटाक पावोवन ह्या वावराचो फळ अणभवूंक तयार जाल्या. असल्या वावरा विशीं देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ते वेळार चितान आयकुया. स्तोत्रांतल्या पुस्तकांतलें वाचप. रोडण्या दुकानी वंपतात तीं गायोना गावन कुरतात लुवणी. वेता वेता दुका बरीत चल्लीं हातांनी घेवन वंप्याचें बी. येता येता गितां गावन आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. भाव भयणीनो, ह्या स्तोत्राचो अर्थ तोच. आमी कश्ट करून घाम वारून हो वावर सुरू केलो, शेत लावपाचो वावर सुरू केलो आनी आज आमकां सगळ्यांक हें स्तोत्र सांगता ते भाशेन खुशालकायेची घडी. कित्याक ह्या आमच्या वावराचो फळ आज आमी एकठांय करता. हे वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार घालून आमी आमचें काळीज मौन देवाक उबारुया. दर एका मागण्याक आमचो जबाब जावन दी. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर बापा म्हणुया. बापा, आमच्या पाप साहेबान आमच्या विस्पांनी आमच्या वडिलांनी शेतां बाटांचो वावर करचो हुस्को आमचे नदरे मुखार दवरून ह्या वावराक आमकां जायतें उत्तेजन दिलां, जायतो नेट दिला. तांचो वावर सुफळ कर म्हूण आमी मागता. आमच्या हातांचो वावर. आज जायतीं आमचीं भाव भयणां तरेकवार वावर करून आपल्या कुटुंबाचें उदार पोसण करतात आनी तशेंच समाजाक जायतें बरेंपण दितात. तांच्याय वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आमी जोणकलो आमच्या कुटुंबा पासत तरेकवार वावराक उर्बेन उमेदीन कान मारतात. ह्या आमच्या कोश्टी वावराचो फळ आमकां सदांच दी आनी आमच्या कुटुंबाचें उदार पोसण कर म्हूण बापा लागीं मागुया. कांय म्हयने फाटीं आमच्या गोवळ्यांच्या पाद्रीच्या फुडारीपणा खाल आमी सगळीं एकठांय मेळून हें शेत रोवपाचो वावर सुरू केल्लो आनी आज ही लुवणी आमी करतना देवाचो केरीत उपट आशिर्वाद आमकां मागतना ह्या वावराच्या फळा पासत देवाक दिनवासतना ह्या वावरा वरवीं आमकां आमचे फिरगोचेक आनी जायत्यांक सुबाम बरेंपण मेळूं म्हूण मागुया.
तुमच्या हाताचो वावर सुपळ कर बाबा. हे गोडी बरोगीच रावून आमच्या काळसा मनांतली दुसरी मागणी बापाक बारुया. आणि सगळी मागणी एकठांय करून जेसून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सगळीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तुझी आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां घस, आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका. सायबीण माय, जेजूची माय, आमची माय, आनी आमचे फिरगोजेची आस्कारीन, अदीक करून तिका आमी दुर्बळांची आस्कारीन अशी पाचारता. आपल्या पुता जेजूच्या वावरांत ताचे बरोबर सदांच आसली. आमच्याय वावरांत अदीक करून आयच्या दिसा राव. आमचे पासत विनोती कर, आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागून तिका उलो मारून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर्च दायसा, अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदोत्सव. बायगोंत मरे देवाची माय, आम्हा पापयांक खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, मनशाक रचून तुवें ताका शेतां भाटांचो वावर करचो कायदो घालय. आमकांय वावर करपाचो आदेश तुवें दिलाय. अदीक करून एकवटान मोगान आमच्या गोवण्यांच्या फुडारीपणां खाल हो शेत रोवपाचो वावर आमी हातान घेतलो. तुज्या आशिर्वादान आज ह्या वावराचें पीक आमी भोगता. ह्या आमच्या वावराचेर आनी आज आमी करतल्या त्या तरेकवार वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी जीं शेतां भाटांत वावुरतलीं तशेंच ह्या घरांत कुजनांत आमचे वासत आमचें उदार पसण करूंक रांदतेलीं हे आमच्या भाव भयणांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर सगल्यांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या भुरग्यां तरणाट्यांचेर, आमच्या वावराचेर आनी अदीक करून आज जो शेतांत आमी वावर करतले ताचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आतां आनी सासना. म्हाका रोचलोय तुजो मोकोच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या, तुवें म्हाका विचलोय सासणांक चुकाक पावच्या. सोम्या म्हाका फावो, तोरी म्हाका फावो, सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आतां आनी सासना. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी. With hearts united and hands ready, the harvest begins. The sickles cut through the golden stalks, and the field comes alive with the sound of labor and laughter.
A large plastic sheet is spread, and a heavy stone becomes the tool of tradition. The grains are hit gently against it, separating the fruit of months of toil from their stems. Every motion, every rhythm, carries the wisdom of generations. From the young to the old, the people of Tilamola come together, working side by side, singing local songs that echo gratitude to God for blessing their fields and their families. आडवा कुडो बऱ्या हानी दिरे देवा कुमो कुमो आडवा कुडो बऱ्या हानी दिरे देवा कुमो कुमो मुनच्या या आडवा ना त्याची एक हानी बाद दी अशी म्हण माग पाहिजे देवाकडे हय बऱ्या हानी. These songs carry the soul of the village, a deep reminder that faith is not only in prayer, but also in the work of our hands. Bishop Simião then joins the people in the most beautiful way, sharing congee served in a coconut shell, with dry fish, the true taste of community and simplicity. This initiative was first started by Father Aldrin de Costa and Father Aiden Fernandes, to encourage the parishioners to return to their fields, to reconnect with the land that God has given. This year, the new assistant parish priest, Father Denrich de Costa, has joined this mission with great zeal. As tradition goes, the parish priest carries the first bag of grain to the drying area, a gesture of gratitude and of service. The grains are then gathered and laid to dry beneath the warm gone sun. Dust is separated from the grains with the gentle breath of the wind, a simple, humble process, yet so deeply symbolic of life itself. Bishop Simião's joy in the field is a true inspiration. He doesn't just bless the harvest, he takes part in it, from cutting the crops to separating the grains. He reminds us that no work is small when done with love. In Tilamola, the harvest is more than a season, it is a celebration of faith, unity, and gratitude, a reminder to all that when we work together, God blesses the fruit of our labor abundantly.